दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटाय दैवीक तुझ्या बोळान सोम्या जिवीत तुला पळयताय दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता. मगाच्या भावानो बहिणीनो सदाकड्याच्या सौद्या इतराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगोसो स्वागत मागता. आयच्या दिसा विशेष करून सांत तोमासाची परब आमी आचरण करता. भारताचो आपोस्तल म्हण नावाडलेलो सांत तोमास आमच्या भारताचो पात्रून मात्रणी आम्हा हर एकल्यांक एक आदर्श. सांत तोमासाची देख घेवन आमची जिविती जेजूच्या पावलांनी चलोवंक जाय पुर्ती कृपे तेणी विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आनी आमी एकामेका खातीर एका काळजा एका मनान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार वांटेली सावन एकामेकाच्या गरजां खातीर ते साव खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार अर्गां मीस दिता फबी जेसी मेंडून सदवा कतार कुटुंबा देवातीन जाल्ल्या आत्म्याच्या सद्याच्या आत्म्या मीस दिता राईना मिरांदा आनी कुटुंब बेंगळुरू जे कोणा मागतन वसिलान सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणान वांटेली जावंक आमी सोम्याच्या वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती सोम्याचे मिसांव जाणां जावं आनी आमकांच समाधानाचे हातेर जावन समर्पण उलो दिता. आज सगळी पयस सभा भारताचो आपोस्तल सांत तोमासाची दाबाजी परब संभ्रमता. ताणें भारतान चड करून केरळान सोम्याची सुवार्ता प्रगट केली आनी मार्तीर मेलो. एक दैरादीक तशेंच उर्बेस मिशनरी जावन लोकांचो भवार्थ ताणें जिवाळ केलो. हे मिसाचे बलिदान भेटयतना आमी ताचे भाशेन एक दैरादीक आनी आमच्या भवार्थान उर्बेस जावंक देवा लागीं कृपा मागया. मगळ भाव भयणीनो सांत तोमास जेजूचो आपोस्तल जेजूच्या मोगान भरलेलो म्हज्या देवा म्हज्या सैबा म्हणलो अनुभव ताका जाल्लो. हो अनुभव घेवन तो भारताक आयलो आनी सुवार्ता ताणें प्रगट केली. आज भारताचो आपोस्तल म्हण नावाडलेल्या ह्या संताक मान करतना ताची एक देख आमी घेवया. आमी सोम्याचो दूत धर्मदूत जावंक सोमी आमकां आदार करपा जाणवाय दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी तळकाळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळ जेजू आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर तिरवणेच्या सक्रामेता मुखांतर तुजो धर्मदूत जावचें भाग तुवें फावो केलाय. पण आमी आमच्या संवसारान जयल्या तुजें उतर प्रगट करूंक सलवल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बगसाणें मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा
आमचे तुझी काकूळ दाखय. मगळ सुमिया उतरांनी करणे तुका साक्षी जावं तूं आमकां आपणे दिताय. आमच्यो करण्यो स्वार्थाच्यो मसराच्यो जाल्ले वरवीं तुका साक्षी दिवंक आमी सोकूंक नाव. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापावतो बगसने मगोन म्हणटा सोमिया. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. मगळ सोमिया बरें करूंक उलो दिताय. तोमासान भारतांत जायतें बरें केलें आनी असो परिणाम ताका मरणाची शिक्षा फावो जाली. आमच्या जिवितांतय आमी कश्टांक अंकांताक भियेनासतना धैर्यान फुडें सरोंक आमकां तूं कृपा दिताय, आपणे दिताय. पूण आमी भियेल्याव, आमी तरतरल्याव आनी आमी धैर्यान तुजें नांव परगट करूंक सुकन पडल्याव. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोमिया. पश्चात्तापान बगसणे मगोन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळत दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या भावापासून आमी तुका वाकता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळत कर. तू बापाच्या उजळा बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. थोडे दांपया आमच्या आमच्या गरजांखातीर ते सवा खातीर विशेष करून मागया. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, भगवंत धर्मदूत सांतो मासाच्या परबेच्या दिसा हे आमचें प्रार्थन दयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्थ आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूं आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भाग्यवंत मासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. दुसऱ्या दिसा पेद्रो उठलो आनी ताचे सांगाता भायर सरून गेलो. जोप्पा शाराच्या थोडे बावी थंय सांगाता गेले.
एक दिसा तो सेजारियाक वचून पावलो. कार्नेल आपणे आपयल्या सैर्या आनी लागशिल्ल्या इश्ट सांगाता तांची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उमराशी पावताच कर्नल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हणलें, ओट, हांव एक मनीस. आनी कर्नला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी ती साबार जण जमो जाल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवानी हेर जातीच्यांक भेट दिवची वा तांचे सांगाता बरसोवचें तें आपल्या समर्थीक विरोध म्हणून तुमी जाणात. पूण कोणेच मनशाक हांवें बेश्टें वा अशुध्द म्हणचें न्हय म्हणून देवान म्हाका दाखोवन दिलां. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडलेल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासतना हांव आयलां. तरी तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयलो कित्याक? कर्नेलान जबाब दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरान दनपारां 3 वरां जातल्या त्या मागण्यार आसलो. तेदवा जळजळीत वस्त्रां न्हेसलेलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जोप्पाक जण दान आनी सिमांव म्हणटा त्या पेद्रोक आपोवन धाड. दर्या सरशी वस्ती करून आसलेल्या सिमांव नांवाच्या एक चामाराच्या घरा तो बिडार करून आसा. देखून हांवें तक्षणां तांकां आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयिल्लो उपकार जालो. आतां तर सोम्यान तुका फर्मायला त्या फर्मान तूं कितें सांगताय तें सक्कड आयकोंक आमी समेस्त देवा वचेर हाजीर आसांव. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुका. सगळ्या संसारार वोसा शुभ वार्ता परगट करा. म्हणा, सगळ्या संसारार वोसा शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस परावा काणा सलोकानो ताका नावाडा सर्जनंगानो. सगळ्या संसारार वोसा शुभ वार्ता परगट करा. आमचे ते बळवून आनी दृढता सोमो ससनाक विश्वासी आमचो सर्विस्पो. सगळ्या संसारार वोसा शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संसारार वोसा शुभ वार्ता परगट करा. सांत पावलोन एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हेर जातींची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां देवाच्या पर्जा सोवे सागानगरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे. धर्मदूतां आनी प्रवादेच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान जेजू क्रिस्त म्हणल्या ह्या बंदप्याचो मुलाफातोर ताजेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यान. देवाचें उतारये. देवाचे ओडुका. Alleluia, 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 हालेलुया. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय तोमासा. पळयनासतना सत मानलेले कितले भागी.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सवे आसो बगे मोजुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या. बारांतलो जवळो एकलो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगत नातलोलो. आमी सोमया पळयलो म्हणून हेरां सिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर असलेले किड्यांची गुर्त हांवें देखले शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाले शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. सिज परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगात आसलो. दारान दांपून आपली आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हजे सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय न्ही. पळयनासतना सतमंतात ते कितले भागी. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो, पयलीनो, भुरग्यानो, आज भगवंत तोमासाची परब आमी आचरण करता. तोमास आमी जाणा 12 जाणां सिसां पैकी एकलो. ताका एक नांव आपयता. खंयचें नांव तें? दुबावी तोमास. दुबावी तोमास. कित्याक तो दुबावलो, जेजूच्या जिवंतपणाचेर दुबावलो देखून ताका आमी दुबावी तोमास म्हणटा. आनी आज पवित्र सभा हे फेस्त आयताराचें आचरण करता. हे आयताराचें फेस्त भारताक मात्र आज. कित्याक म्हळ्यार तो भारत असो अपोस्तल. आमकां भारतांत 2 अपोस्तल आसात. कोण ते? कोण गे म्हणे? कोणी गे फाटल्यान? इतले व्हडल्यान सांगल्यार सान फ्रांसीस सावेर आनी एक सान तोमास. आनी तूं जेजूचो खरो अपोस्तल सान तोमास. भारताचे 2 अपोस्तल. तोमास केदाळ आयिल्लो भारताक? तोमास पयल्या शतमानांत म्हणजे क्रिस्ता शका 90 तावन 100 भितर म्हणयेत तशें वा 80 तावन 100 भितर म्हणयेत सांगूत ना. तोमास वो सान फ्रांसीस सावेर केदाळ आयिल्लो 16व्या शतमानांत म्हळ्यार 16th सेंच्युरी. 16व्या शतमानांत आयिल्लो. दोगी भारताचे अपोस्तल म्हणून पवित्र सभा, भारताची पवित्र सभा उलयता. हांगासर आमकां आतां हांगासर बसून आसलेले आमकां चड आमचो पात्रोन, आमचो अपोस्तल कोण? तोमास की फ्रांसीस सावेर? आमकां सान फ्रांसीस सावेर अपोस्तल. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेंत 2 तरांची पवित्र सभा आसा. एक उदेंतेची पवित्र सभा आनी एक अस्तंतेची पवित्र सभा. ईस्टर्न चर्च आनी वेस्टर्न चर्च म्हणून. अस्तेमतेची पवित्र सभा, वेस्टर्न चर्च पवित्र सभा अस्तेमतेची
ती खंय तावन आयिल्ली आमकां ती आमकां रोमांतावन आयिल्ली रोमांतावन खंय आयली म्हळ्यार रोमाक खंय तावन गेली रोमाक जेरुजलेमांतावन गेली कोणें ती व्हेली पेद्रून आनी पावलून ती व्हेल्ली पेद्रून आनी पावलून रोमाक ती व्हेल्ली रोमांत ती सुवार्ता परगट जाली चक्रवर्ती कॉन्स्टंटायन आपल्या आवयच्या बळान तो क्रिस्तांव जालो ताच्या उपरांत म्हणजे 4थ्या शतमानांत ताच्या उपरांत सगळी आख्खी रोमी पवित्र सभा थंयसर स्थापन जाली सगळे रोमी राज्य क्रिस्तांव जाले ताच्या उपरांत सर्व क्रिस्तांवपणाक मिशनरी धाडूंक रोमांतावन सुरू केले आनी अशें सगळे युरोपाक पवित्र सभा विस्तारली आनी युरोपांत तावन जायते मिशनरी संवसाराच्या कोनशा गेले जावं पुरो अमेरिका जावं पुरो इंडोनेशिया जावं पुरो ऑस्ट्रेलिया जावं पुरो एशिया असल्या सगळ्या गांवांक आफ्रिकाच्या असल्या गांवांक गेले युरोपांत तावन जावं पुरो पोर्चुगीज डच आनी असले मिशनरी थंय सावन सगळे संवसाराक गेले ह्या संदर्भार तातूंत पोर्चुगीज यारकेर सांगता पोर्चुगीज एक याजक मिशनरी जावन आमच्या भारताक येयल्लो गोंयांत तो आयिल्लो आनी तो जो आसलो सान फ्रांसीस सावेर 16व्या शतमानांत कळ्ळें की आनी ह्या संदर्भार ताणें ही सुवार्ता परगट केली आनी आज आमचो भावार्थ मंगळूरू देशीज उडपी देशीज आनी कारवार देशीज जे आसा त्यो भावार्थ ताणें आमकां परगट केल्लो भावार्थ तो अस्तेम्सोचो म्हळ्यार वेस्टर्न चर्च अस्तेमतेच्या पवित्र सभेचो भावार्थ आनी इस्टर्न चर्च म्हळ्यार उदेंतीची पवित्र सभा आसा उदेंतीची पवित्र सभा ती जेरुजलेमा स्थापन जाल्ली बराबर आनी ताचो मुखेली जाकोब धर्मदूत जाकोब थंयसर तो बिस्पाचो रोल घेता आनी ह्या जाकोबाच्या हाताखाल ही पवित्र सभा विस्तारता आनी ही पवित्र सभा रोमाक वचना बगर इस्टांतल्या सगळ्या सिरियाक मागीर इसिल्या सर्व गांवांक ती परगडता आनी तांतलो एकलो थोमास एक 2 काण घेवन तो येता तो भारताक म्हूण आयिल्लो न्ही दोनीर तो बायसन गेलो आनी 2 वंदोन कोच्ची केरळा कोच्चीक पावली आनी कोच्ची तो देवलो ताका जैत स्वागत मेळ्ळो आनी थंय ताणें सुवार्ता परगट केली थंय तो मदुरई गेलो मदुरई ताणें मिसांव सुरू केलें मदुरई मिशन म्हणून ताणें सुरू केलें मदुरई आनी मदुरईंत ताणें मिसांव सुरू करता आसतना मदुरईचो एक राय आसलो आनी ह्या रायान थंयसर बरी राजवडकी तो चलयतालो ह्या संदर्भार एक बायलो गांवचो एक विदेशी आमच्या देशाक आयला आमच्या राज्याक आयला म्हूण सांगून ताका खबर मेळ्ळी आनी ताच्या रावळेराक ताका आपयलो आनी ह्या रायान ह्या थोमासाक एक व्हडले मजबूत रावळेर बांदच्याक कॉन्ट्रॅक्ट दिलें मजबूत रावळेर बांदच्याक पूण ह्या थोमासान कितें केलें रायाचे पयशे काण गेले आनी सगळो पयसो दुबळ्या वांटलो आनी रावळेर बांदूंक ना ह्या संदर्भार ही खबर रायाच्या कानाक पडली आनी राय म्हणालो थोमासा हांव तुजें रावळेर कितें पावलां कितलें बांदप जालां तें म्हाका पळयचें देखून हांव एक दीस त्या सुवातेक येता आनी तुवें म्हाका तें बांदप दाखयचें रावळेर दाखयचें जायत म्हणालो थोमास आनी ताणें कितें केलें राया लागचे पयशे काण गेल्ले सगळे दान धर्म केल्ल्या सगळ्या अनाथांक तोंट्यांक पांगड्यांक आंधळ्यांक सगळ्या पिडेस्तांक ताणें थंयसर ओट्टू केलें आनी राय आयलो तेन्ना तो राय पळयता त्या सुवातेर हे पिडेस्त आंधळे पांदळे आनी ओ दुबळो लोक थंयसर रास पडला बांदप ना ह्या वेळार थोमासा लागीं विचारता खंय आसा म्हजें बांदप खंय आसा म्हजें रावळेर इतलो पयसो तुवें काण गेलोय खंय आसा आनी तवळ थोमास म्हणटा राया हांगा आसा तुजें रावळेर हें तुजें रावळेर म्हणून तो दाखयता त्या कश्टतेल्या लोकांक ह्या संदर्भार रायाचो राग तकले सडटा आनी शिपायांक फर्मान ताचें सीस कापून जिवेशी मारूंक फर्मान दिता आनी अशें मदुरईंत तो आपलें मरण मरता आनी ताका मदुरईंत निगे पितात आजुनी पणताचो थंयसर आसा वो उदेंतीचो उदेंतीचो म्हळ्यार इस्टर्न चर्च तसो आपोस्तल हो सुरविल्ल्या शतमानांत आयिल्लो हांगासर
सुवार्ता परगड करतना पोर्चुगीसाची सुवार्ता परगड करतना सान फ्रांसिसाची सुवार्ता परगड जाताना उदेंतेचे पुवीस सभेचे क्रिस्तांव हांगासर आशिल्ले उदेंतेच्या ऑलरेडी पुवीस सभा हांगासर आसली मंगळुरांत आसली केरळांत आसली आनी तांची रीत दुसरी तांचे कुरीस दुसरेत तुमी पळयल्यार उदेंतेच्या पुवीस सभेच्या इगर्जेत तुमी गेले जाल्यार थंयसर तुमी पळयलें जाल्यार तांची रीत दुसरी तांचे कुरीस दुसरेच आसात त्रिशुला बरी पळयतना दिसतात कळ्ळें तुमकां पळयतना आनी तांच्या देवळा मुखार तांच्या इगर्जे मुखार व्हडले कोळशे खंयचे तेलाचे कोळशे उमगळटात कळ्ळें की आनी व्हडले जैत खांबे आसा हर एका इगर्जे मुखार एक खांबे आसात खांबे आनी तांचे इगर्जेंत थंयसर बांक आसनात धरणीर बसूंक बांक आसनात इगर्जे भितर कोणूय वांडो घालूंक ना इगर्जे भितर रिक्तल्या हर एका स्त्रियांनी माथे दाखोवंक आसा आनी मिसाचें बलिदान थंयसर याजक लोकांक पळोवन भेटयना पाठ करून भेटयता कळ्ळें की लोकांक पाठ करून मीस भेटोवचें आजुनी आनी थंयसर मीस अर्द घंटो मीसच ना तांच्यान उण्णें म्हळ्यार एक मीस तांचे 1.5 घंटो नातल्या 2 घंटे आनी सिलो मलाबार रायट सिलो मलंकार रायटांत 3 घंटे उणें मीसच ना तांचे आनी सगळे मीस सिंगींग मीस सगळे गांवचे मीस आनी अशें तांच्या येसाकाची मुस्तायकी दुसरी तांच्या बिस्पाची मुस्तायकी दुसरी आनी तांची मिसाची रीत दुसरी दुंपोवची रीत दुसरी आमी अशें दुंपयता ते तशें दुंपयना आनी अशें दुंपोवचें आनी अशें उदेंतेची पवीस सभा आनी अस्तंतेची पवीस सभा आनी ह्या पवीस सभेंत आमकां भारताक आसचे 2 आपोस्तल आनी तांतूं आज थोमासाचोय आमी उडास करता कित्याक थोमासानी हांगासर भावार्थ परगट केला आनी तो भावार्थ अजुनी जिवो आसा देखून आमच्या जिल्ल्यांत दक्षिण कन्नड जिल्ल्यांत थोमासाक अर्पिल्ल्यो 2 दीस ज्यो आसात 2 दीस आमकां एकच दीस आसा मंगळूर दीस तांकां एक बेलतंगडी दीस आसा आनी पुत्तूर दीस आसा एक सिलो मलबार बेलतंगडीची सिलो मलंकार पुत्तूरची दीस आसा आनी आमकां ती मिसा उशेत गी उशेत थंय मिसाक उशेत आनी आमचे मिसा हांगा थोडी आमकां मिसाक येतात मलबाराची हांगासर मिसाक येतात तांणी मिसाक उशेत थंय तो हांगा मिसाक येत तांणी कुमगारकणी आमी कुमगारकणी येत तांणी कुमसार जावी आमी कुमसार जावी येत आनी तांणी हांगा मिसाचें बलिदान भेटयत तांच्या पदऱ्या आमचे वटून शिकतात सेमिनारींत आमी तांचे वटून शिकता तांणी आमचे शिकता तांणी आमची मीस भेटयत पण आमकां तांचे मीस भेटोवंक जायना म्हळ्यार आमकां गोत आसना मलयाळम भाशेन आनी तांची मस्तुरीत आसा तांणी आमची मीस भेटयतात ते आमचे मीस भेटयतात इतले मुस्तायकी घालून मीस भेटयतात पूण आमची मीस तांची मीस आमकां भेटोवंक गेल्ले कस जातात कित्याक म्हळ्यार तांची रीत दुसरी आसा आनी लांब मीस आनी भास मलयाळम भास आनी अशें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो भावार्थ थोमासान परगट केल्लो भावार्थ तो जिवो आसा हाका कारण कितें थोमासान हांगासर भावार्थ परगट करूंक कारण कितें कारण की एकच जेजूचेर आसुल्लो भावार्थ तो जेजू ते आसलेलो अनुभव द रेजरेक्शन एक्सपिरियन्स ऑफ जीसस टू सेंट थॉमस तो जिवंत जेजूचो अनुभव पळय ताका लाभलो कित्याक म्हळ्यार पयले पोटी आपोस्तल आशिल्ले आनी थॉमस नातुल्लो जेजू आयलो तांकां पळोवंक मेळ्ळो आनी ही बरी खबर थॉमासा सांगिल्ल्या वेळार थॉमास फात येवंक ना आनी थॉमास आशिल्ल्या वेळार जेजू आयलो दारान धांपून आसली जेजू कसो भितर आयलो ताका दुगोतू ना ताच्या मुखार रावलो थॉमासाक ताणें आपयलें थॉमासा ये म्हज्या हाताच्या बरकान तुजी बोटां घाल म्हज्या कडवळान तुजो हात घाल ये म्हणून ताका हात धरून ताणें ओड आपयलो आनी सगळो थॉमास खालबुल जालो सगळो थॉमास भियेलो आनी सगळो पडलो तो सकयल सोम्याच्या पांयां तळा आनी म्हणालो म्हज्या देवा म्हज्या देवा आनी म्हज्या सैबा असो एक अनुभव ताका जालो की संवसाराच्या खंयच्याच संगतीक ताका आडोवंक जावना तो अनुभव आनी जेजू कितें म्हळें थॉमासा तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत मानताय पळयनासतना सत मानलेले कितले भागी आनी हें ताच्या मोतीक अशें गेलें तो थंयसर रावंक ना जेरुजालेमा तो रावंक ना तो भायर सरलो ल्हानशी दोण काण घेवन तो उसांबळ दर्यांत ल्हानशी दोण काण घेवन ताका एक खांबो घालून ताका एक वस्तूर बांदून तो भायर सरलो आनी आयलो भारताक कुलगोत्र नातिल्ल्या आनी कांयच वळख नातिल्ल्या भास नातिल्ल्या देश नातिल्ल्या संस्कृती नातिल्ल्या खंयच्याकी एका परदेशी गांवाक तो पावलो
परदेशी गांवाक तो पावलो आनी ह्या परदेशी गांवांत परदेशी कसो मेलो. पूण जाल्यार सोम्याक ताणें परगट करचें रावोंक ना. आज सोम्याक हो लोक भावार्थान पत येता जाल्यार, सोम्याक हो लोक भावार्थान स्तुती करता जाल्यार ताका त्या तोमासाची काणीक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तोमासाक जाल्लो तो अनुभव, म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तसलो अनुभव आमच्या जिवितांत जालो जाल्यार आमकां कोणाकी बांदूंक घालूंक जायना, कोणाकी आमकां रावोंक जायना, कोणाकी आमकां आडोवंक जायना, तडवंक जायना. आमी फुडें वेता आनी जेजूची सुवार्ता परगट करता आनी हें करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जाकोब म्हणटा जर तर आमी करूंक जाय जाल्लें करना जाल्यार आमी अपराधी जाता. तोमासान तशें करूंक ना, तो अपराधी जावंक ना, ताणें करूंक जाय जाल्लें केलें. आनी आज पवित्र स्नानांत आमकां तें आपोवणें मेळ्ळां आनी आमी करूंक जाय आनी तें करूंक उरता आसा. आमी करना जाल्यार अपराधी जातले हांव. आनी असलें बरें मिसांव काम करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवूं दी म्हूण सांग तोमासाच्या मजतीन आमकां बेसांवां बरें दी म्हूण विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवात आसुलो आमचो भावा तूं सारया सगळीं सांगता म्हणया सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गांनी भितर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भे संभोवलो अवकार मरी येता जल्मलो 5 बिलगातांनी कोस सोंसले ताका कुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती इमर्सिबी येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पयस सभे भक्तां सेकतार पदकाचें बक्षणें कुडीचें जिवन पोंच सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमी सर देवाची भुरगीं तोमासाका पयलेलो जेजू आमकां ह्या पळयता ताजी सुवार्ता परगट करूं ती परगट करची धैर्य सकत करपा जाणवाय ह्या मागण्या मुखांतर आतां आमी जण घेवया. बापा तुझे पवित्र सभेचे मुखेली पाप साहेब बिस्प याजक आनी सर धार्मीक तुझ्या शेतांत मिसांव वावर करता आसतना तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसांवांत येवचे कश्ट मोगान सोसून तुका साथ दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी लोकांमध्ये द्वेष किर्लत घालनाशें शांती समाधान आनी एकवटा खातीर जाय आसचें कानून आनी कायदे रचूंक तांकां गिन्यान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवाच्या राज्याच्या वावरा खातीर मायगांव आनी स्वंत लोकांक सांडून पयशिल्ल्या गांवांनी आनी परगांवांनी आसच्या सर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ आनी तुजे सक्तीन तांचेर येवच्या सर विघ्नातावन राख म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या राजा खातीर निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक उर्बेस्त युवक आनी युवतींक धार्मीक बेसाचें आपोवणें फावो कर आनी कुटुंबांनी देव आपोवणी सडय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजाबावर एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी शांती समाधानाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तशेंच आमी सर्वांनी एकवट माया मोग आनी सोडदोडीन जियोंक कुरपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांज उत्तर देवाक समर्पिल्ल्या बिरगजीच्या आनी पुंशेच्या उदरगती खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश्ट मोपान तांकां मेळो सकर. सांगातास ह्या फून तळार हाती धरिल्ली सगळीं येवजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंताक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज पर्यंत विविध पिढीने वळवळतल्या सर भाव भयणी खातीर विशेष करून मागया तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी सर्वेस्पर्धी पाव करून दी. सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले निवारण दी. आदले जिविताक परत तांणी फाटी सर अशें तुजे कृपा सदांच फावो जायशें विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. सर्गीचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी संवसार जिविताच्या पयणार आमी आसांव. आपल्या जिविताचें मोल समजून तुजी सुवार्ता परगट करच्याक तोमास भारताक आयलो कस्त अनुवारा मदें भावार्थ ताणें परगट केलो आनी जैते वंत जालो. ह्या तोमासाची देख घेवन आमची भावार्थ जिवंक आनी परगट करूंक त्याची कृपे तेणी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणीक समो करा. Pansanko 105 C1 C1
आयल्या मी तुझे वेदी लागी बाबा बेडोच्या कानी पातकी आम्ही बोन भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी कानी सर्वेस प्रसंगग्रस्त गे बापा ही कानी कामची गे बापा ही कानी कामची गे बापा ही कानी कामची मुगाड भुरग्यानी देवची म्हज्या भाव भयणींनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सत्पदवेदार देवप्पा मानतात असले जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ देवा तुवेंस दिल्ली देणी आमी तुका भेटोवन दिता आनी तुज्या धर्मदूता बागेव तो मासा परी जेजू आमचो देव म्हण वळखून तुका आमी दिन वाचता आमची भेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बाबात जतनान सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसों तुमचे सोवे आस आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा दैव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तुझे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तिरांनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार बगला तुझ्या वैभवान उसगी तुकाच्या उसगी तुकाच्या उसगी तुकाच्या उसगी तुकाच्या सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे संगी तुकाचे संगी तुकाचे संगी तुकाचे संगी तुकाचे. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावना भयणीनो हे घडये कितें मागता खंडीत आमी घेता बवरतान हे रितीन वांटली जावया आनी आमचें समर्पण ह्या वखदां करया. बापा करोस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सांग दी आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें रगत. पदकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जादा. ओ बाबाटा सोगूट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार घसवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा, पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवचो दवरूं मेले आनी ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टागती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दय कर म्हण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माय संगती तिसोपती बागे वचूचे बागे धर्मदुता बागे वचूता देव आनी सर्वकडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सुडोंदराची आजना मतीन दवरून तमसा बरी आमी उर्बेन आमचो भावार्थ जिवंक आनी परगड करूं जाय अशी जाणवाय करपा सकत विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसकलेले आमकां शिताव तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिळशेंतल्यान आमकां निवार. दयेकुणेची बितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त चेणे बरवशानत रेखतेल्याक आमकां तुज्या उदारका कोळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवाडके पदव्याने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. प्लेया इजवण सजिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली. म्हज्या देवा म्हज्या सेवा म्हणलो अनुभव सांजो मासा आगलेली त्या तोमासान त्या अनुभवान हे सोम्या परगट केल्ली आनी तो अनुभव सोडून आमी सोम्या परगट करूंक उलो दिता ती हे शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुजे कसुत्रां म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मोगाल शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवे जीवदातारा. कितले
कसली मोवाळका तुझी असीम दयाळाय सर्गीची दैविक आनंदा दोस्कची पोवेत कजी नामची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी दिवदातारा. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा पळेन आसतना बाबा धरता ती सुभागी म्हण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासो मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कुड निरगत आमी सेवल्यांत म्हण बाबातान वळखून आमी तुका दिन वस्तांव भगवंत तोमासाचे विनवडे आमचे दीस पडते जिणयेंत आमचो बाबार्थ करो म्हण करण्यांनी वाडोवंक आमकां बळ दी म्हण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां तडता. देवाचे वोडुका वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूच म्हजो तिरादा तूच म्हजो सांबाळना तूच म्हजो तिरादा तूच म्हजो सांबाळना. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरिट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद दिवा. भगीन कृष्णाचे कृपेन निरम कामचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर म्हाका विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.